Bhakti nur bentukana varta somia Dinwashi kalsan upkar mantav Jinye tamcha tucha vichi denya somya Kite pati amidi Mogan tucha somyam katue poslay Raklay dayin tucha Kalsamonanam katue ekvotaylay Kopan Krista Jesucha Bhakti nur bentukana vartam somia Dinwashi kalsan upkar mantav Jinyin tamcha tucha vichi denyang somya Kite pati amiri देव बरो दीस दिवन मागता मोगाच्या बापा बहिणीनो आज आमचे संगी आसा प्रधान यासक जावनो मनादेक बाप जॉन पिंटो फाटल्या वर्सांनी वसई आमच्या आध्यात्मिक केंद्रांत वावर दिवन आसले फाल्यां तावन ह्या जुनाच्या 1 तारीख येतावन अधिकृत जावन हांगासर ह्या कुटुंबाचे संदेश जावन वावर दितले आनी आज ते आपलो जल्म दीस संभ्रमतात गांवान आर्वाचे कार्मेलीत याजक ते फादर जॉन हाचे खातीर आमी आज मागूंक उगडास दवरया हांचे मिसाव याजकी पैन देवाच्या आशिर्वादान भरलेलें जावन दी म्हूण भक्तीपणी ह्या मिसा वेळार मागया तशेंच आमचे संगी आसात बाप किरण लोब आमी सगळे वळखत हांव थोड्याच म्हयन्या आदीं ताची याजकी दिक्षा जाल्ली आनी फुडें जुनांत हांव न्हू मडगांव आमच्या कम्युनिटीन ताचो मिसांव वावर आसतलो तशेंच संगी आसात बाब जोसेफ आनी बाप टोनी सर्व याजका पासत ह्या मिसा वेळा भक्तीपणी आमी मागया जी कोण आपलो जल्म दिवस आज संभ्रमतात फादर एरन बाबूशी आसा कार्मेलीत याजक ताचे पासत आनी सर्व जी कोण आपलो लग्नाचो उत्सव संभ्रमतात तांचे पासत ती मिसा वेळा मागया
तेणी आमकां भरपूर मुक्काम दिला देखून आमी देवाक घरकाम दिल्या आनी त्या देखून आमी एकामेकाची भाऊ भयणी जाल्या क्रिस्त मुखांतर आमी एकामेकाचे सांदे जाल्या ह्या सर देण्या पासून अर्गां दिवन देवाक ते मिसाचे आमी अर्गां दिल्या देवाची कृपा मागया आनी हे मिसाचे बलिदान आमी घडोवया आज जन्मदिसाच्या ह्या संदर्भी हांव विशेष करून हे दीस म्हज्या आवय कसरतुच्या बऱ्या भलायके पासत आनी देवाचे म्हज्या डॅडीच्या आत्म्या पासत हांव भेटयता ते मिसाचें बलिदान भाव जगरी भेटोवच्या पासत आमची अस्पत्कयो आमची पत्ता बेवळकर घेवया आनी देवाचे भक्षण मागया सांगाता मागया हांव पत्की Sudar deva, ani tujuh kau beninu, musukna Jabanian Zarun Santa, Monan Sunton Dolar Sarun, wai kedua Yesus, habis saya patah kenerat, homosa berat, homosa berat, ya persegitan sangka Mari, segala Dukan Bhakta, ani Tujuh kau beninu, musik terang sesuatu lagi, benar tinggal प्रार्थना सपदवेदार देवांची परपोज करू आणि आमची पस्ता बक्षून आमकां कृष्णाच्या जिविताक पावूं Amen. Somjaka klutka, somjaka klutka, Kristaka klutka, Kristaka klutka, somjaka klutka, somjaka klutka. प्रार्थोया देवा आमच्या बापा आमचो संसार तुजे मांडावळी प्रमाणे चलोवन तुजी शांती आमकां फावो जाव आनी तुजे पवित्र सभेक चवथकाय तुजी भक्ती करूंक मेळ्ळो तो सत्तोच आमकां भोगूंक निर्मी म्हूण आमी मागता आमकां सगळ्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो बरो देव तुजे सगळे पवित्रत्वाच्या एकपणान जियेता निराश सदैता शासनाच्या शासना Amen. सिराकाच्या पुस्तकांतलें वाचप जो धर्मशास्त्र पाळटा तो जायतीं बलिदानां भेटयता जो आज्ञांक पाळो दिता तो शांती बलियो भेटयता जो उपकार आटयता तो अन्न बली भेटयता जो दान धर्म करता तो अर्गां बली भेटयता वायटाक पाट करता तो सर्वेस्पराक मानवता अन्यायाक पाट करता तो प्राचित बली भेटयता सर्वेस्परा मुखार रित्या हातांनी हें नाका कित्याक आदेशा खाल भेटोवंक जायत्यो वस्तू यो प्रामाणीक मनशाचें बलिदान वेदीक सबाय दिता आनी ताचो स्वादीक परमळ मोहोन्नताशी वयर सरता प्रामाणीक मनशाचें बलिदान सर्वेस्पराक मानवता असल्या बलिदानांचो उगडास सदांच उरतलो उदारपणान सर्वेस्पराक मान कर तुज्या वावराची प्रथम फळां भेटोवंक हिमटेपण दाखयनाका हास्त्या तोंडान सगल्यो तुज्यो भेटवण्यो कर आनी संतोशान तुजें दशमांश फारीक कर जशें महोन्नतान तुका दिलां तशें तुंय ताका दी तुजे तांकी प्रमाणे उदार जा कित्याक सर्वेस्पर बऱ्या मापान प्रतिफळ दितलो 7 वांट्यांनी चड तो तुका पाटीन दितलो ताका लंच दिनाका कित्याक तो
तो लंच घेना. अप्रामाणीक बलिदानांचेर तुजो भावार्थ दवरिनाका, कित्याक सर्वेस्पोर नितीदार आनी तो पक्षपात करिना. देवाचें उतर हें. देवाचे वडोवकार. श्लोक. नितीवंतांक देवाची सोडवण हांव दाखयतलों. नितीवंतांक देवाची सोडवण हांव दाखयतलो. यज्ञ कर म्हजे लागीं करार केल्ले म्हजे परचेक म्हजे मुखार जमो करा. देव आपुणूच मुनसुबीदार म्हणटा, देखून मोळाब तो नितीवंत म्हणून परगडटा. नितीवंताक देवाची सोडवण हांव दाखयतलो. आयक म्हजे परचे, हांव सांगता तें आयक. हांव देव, वय तुजो देव. इस्रायेला, तुजे विरोध हांव साक्ष दितां ती आयक. तुज्या यज्ञा विशांत कसलीच चूक म्हाका मेळना. तुज्यो होम बलयो सदांच म्हजे हुजीर सडत आसात. नितीवंतांक देवाची सोडवण हांव दाखयतलो. दिनमसणेचो यज्ञ देवाक भेटय. महोन्नत देवाक केल्ल्यो आंगवण्यो पाळ. उपकारी मनान बलिदान म्हाका बांदवता. नितीवंतांक देवाची सोडवण हांव दाखयतलो. नितीवंतांक देवाची सोडवण हांव दाखयतलो. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. हरसिल्लो जावं बाप, सर्ग आनी संवसाराचो धनी, ताणें सर्गींच्या राजाचे घोट ल्हानांक उगडल्यात. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. सर्वेस्पोर तुमचे सवे असो. तुमचे सवे असो. मार्का प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका इसमिया. तितल्यार पेद्रून म्हळें, आमी पळय सगळें सांडून तुजो पाटलाव केला. ताका जेजून जाप दिली, सतस हांव तुमकां सांगता, कोणी म्हजे पसोते आनी सुवार्ते पसोते आपलें घरदार, आवय बापय, भाव भयणांक, भुरग्यां बाळांक, भूंय बाट सांडीत जाल्यार तो ह्या काळांत 100 वांट्यांनी चड घरां, भाव भयणी, आवय भुरगीं, भूंय बाट जोडून घेतलो. सांगत आसय, दोग दोवणी ताका सुखाशी ना आनी मुखल्या काळांत ताका सोसणाचें जिवीत मेळटलें. पूण साबार जण जे पयले आसात ते निमाणे जातले आनी जे निमाणे आसात ते पयले जातले. देवाचे उतर हे. वखरी तुका क्रिस्ता. क्रिस्तते म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, बौतिस्मा मुखांतर देवान आमच्या लागीं सोल्लो केला आनी ह्या सोल्ल्याचो एक फळ जावन आसा, देवान आमकां आत्मीक देण्याने भरल्यान. त्या देखून एफेसकारांक बरयल्लो बूक अध्याय 1 ओळ 3 अशें म्हणटा, हरसिल्लो जावं देव आमच्या जेजू क्रिस्ताचो बाप, ताणें आमकां सर रितींच्या आत्मीक देण्याने भरल्यांत म्हणून. आनी ह्या आत्मीक देण्याने कित्याक भरल्यान म्हळ्यार सोल्ल्याचो अर्थ जावन आसा एकामेकाक बदलूंचे, म्हळ्यार एकामेकाक दिवचे. बदलूंचे म्हळ्यार एकामेकाक दिवचे. आनी जेजू कितें करता, आमच्या लागीं सल्लो करता आसतना तो आपणाकच दिता. तशें आमी एकामेकाक दिल्ले वरवीं
आनी आमी संपूर्ण तरान देवाक दिल्ले वरवीं जेजू आमकां बसयता. ह्या संवसारांत तुमकां 100 वांट्यांनी मेळटलें आनी मुखल्या काळार म्हळ्यार आमच्या ह्या जिविताचे अंत जावन नवें जिवीत आरंभ जाता आसतना थंयसर सासणीक सूख सर्गीचें सूख मेळटलें म्हणून बसयता. त्या देखून आमी हे एकामेकाक कशें दिजय, बावतिजम घेतल्यार मात्र पावना, कशें दिजय म्हणून आयचें पयलें वचप आमकां आपुरबायेन शिकयता. थंयसर आमी वाचल्यार आज आमकां कळटा. पळया, बऱ्या रितीन सांगता, जो कोण धर्मशास्त्र पाळता तो जायतीं बलिदानां भेटयता. म्हळ्यार नियमशास्त्र देवाचे उपादेश बऱ्या रितीन आमी पाळता आसतना देवाक आमी आमकांच भेटयल्ले बरी जाता म्हणून अर्थ. आनी त्यो आज्ञा आमी देवाच्यो आज्ञा आनी ह्या संवसाराच्यो आज्ञा पाळता आसतना कुटुंबाची रुली रेगल्यो आमी पाळता आसतना त्या कुटुंबाक आमी संपूर्ण भेटोवन दिला म्हणलो अर्थ. आनी तशेंच कोण दान धर्म करता आनी म्हणटा आसतना तो हेरांचो जीव राखता म्हणलो अर्थ. आनी अशें आमी एकामेकाक दिता आसतना थंयसर सेवा घडता आनी सेवे वरवीं एकामेकाचें उदरगती जाता, देवान दिल्ले जिवितांत भरती जाता आनी संपूर्णता येता. आनी अशें करच्याक आज आमी कृपा मागया देवाची, एकामेकाची सेवा करूंक, दान धर्म करूंक, देवाच्यो रुली रेगलो कायदे उपादेश पाळूंक, तशेंच आमच्या कुटुंबाचे उपादेश पाळणं, कुटुंबांत थोड्यो रुली रेगलो पाळणं, आमच्या कुटुंबाकच आमचें जिवीत समर्पूंक, एकामेका पासत विशेष करून काजारी जिवितांत कोण एक जाल्यांत तांणी एकामेकाक समर्पूण दिलां. कावणेंट म्हळ्यार थंयसर एकामेकाक समर्पण दिवचें. सल्लो मनशांचे अदली बदली, थंयसर वस्तूची अदली बदली जायना, ह्या रुरी रेगऱ्यांची अदली बदली जायना, आमचीच एकामेकाची अदली बदली जाता आनी आमी संपूर्ण तरान एकामेकाक दिवंक आमकां देव आपोवणें दिता. त्या देखून आमी कुटुंबान जावं, समाजेन जावं, इगर्ज मातेन जावं, एकामेकाक संपूर्ण तरान दिवंक आनी एकामेकाच्या उदरगते पासत वावरूंक देवाची कृपा ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी मागया. आयल्या आमी तुझे वेदी लागी बाबा बेटोच्या कारी, पातकी आमी भुरगी तुझी बाबा स्वीकार करी कारी. घे बाबा ही कानिका आमची, घे बाबा ही कानिका आमची, घे बाबा ही कानिका आमची, मोगाळ भुरग्यांनी दिवची. म्हज्या भाव भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें हें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्यातले बलिदान आपल्या मनाने महिमेक आमच्या सर्वेस्परा आमच्या कणवळ्या बापा, तुजी भक्ती करूंक आमी तुका भेटोवंक जाय तो गोवांचो उंडो आनी दाकांचो सोरो तुंचो आमच्या हातांनी घालताय. तांचे वरवीं हे आमचे भक्तीचें इनाम सर्गार आमकां फोव कर. जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्परांत उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवेदार आनी शासनाच्या देवा, सर काळी आनी सर उतई आमी तुका दिन वासूंक फावो.
हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तुज्या मोगाच्या पुता वरवीं मनशाक कोळ तुवें रचलें, ताचेच वरवीं नव्यान आमकां तुज्या सारक्याची केली. ह्या खातीर सगळीं रचना आनंदान करता तुजी सेवा प्रिती भितर तुका वाकाणटा. तारान मेळिल्ली तुजी पर्जा सर्गार एका काळजान तुका दिन वाजता. तुज्या संत भक्तांची सभा देखून सगळ्या देवदूतां सांगाती संतोषान आमी निरंतरी तुजी स्तुती गायता. Păvitru, păvitru, Tărbăranțul sărvisportul, sărganii sunt sabăla tu ceau viva, un sărghitu ca cece, sărvisportul nevietă ca ce, un sărghitu ca cece. बापा कोरोस तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्र आत्म्याक दडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपले कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सुमेस घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतले पियेयात, ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत, पातकांचे बोक्साने मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वरावतलें. हे म्हज्या उगडासाक करात. बावार्थ असो गोट पर गोटुया. सोम्याचे तुझे मरण आम्ही समरमता, तुझे पुनर्जीवन को आम्ही करता. तुझ्या सोम्या जेजू आम्ही बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडुणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आम्हा समेस्तां पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा अख्ख्या प्रतिमेचे विस्तारले तुझ्या पवित्र सभेचो उडास कर आणि फ्रांसीस आमच्या भगवान बाप्पा, पीटर पॉल आमच्या गोवळी बाप्पा आणि सगळ्या जे के वर्ग बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुन्हा जिवंतपणाचो बरवो सदोर मेल्यान त्या आमच्या भाव भयणीची काकोळटी कर. तांकां आनी तुजे इश्टागातीन मेल्या समेस्तांक तुजे पर्स जाले ते मुखामळ पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. अवंकार मरिये देवाची माये सांगाती बागे धर्मदूत आनी सर्व काळी तुका मालवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं, त्यास जेजू सांगता, त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पोद्वेदार बापा, सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. एकामेकाची सेवा करूंक, एकामेकाक बोगसूंक आमकां गटाय मेळो म्हणून
बापा लागी मागून जेजून शिकयलेले मागणे आतां सांगाता मागया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुझी खुशी संसार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी, आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता, तशी आमची पातकां बगस आनी आमकां गाळणेंत पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्त काय आमकां दी. सर्गींचे बाग आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरोवशेन अत्रेतल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतेन सर पातकांतली सुटय आनी सर आकांतांतली वाटय. कित्याक रासवटी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससनाक. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. पूण आमच्या पातकांचेर न्हय सोम्या, पूण तुजे पळय सभेच्या बोवार्थाचे दिश्ट घाल आनी तुजे खुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जी येताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सवे आसूं. तुमचे सगळे आसूं. माया मोगोचो गुर्त जावन आमी एकामेकाक शांती दिवया. देवाचे शिले संसाराचे पाप करतले आमची काकुळती कर. देवाची शिळी संसाराचे पाप करतले आमची काकुळती कर. देवाची शिळी संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. पळया जेजू देवाची शेळी संसाराचे पाप करता ती. शेळयेच्या जेवणाका पयलेली आमी सर्व सुभागी. सोम्या तुवें उतरवचे भाग म्हाका फोना, पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. मोगळा जेजू तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत खरोच हजर आसाय म्हूण हांव पातयेतां. हांव सर्व वस्तू प्रास तुजो चड मोग करतां आनी तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेतां. जेजू, ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक असाध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये. तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पातयेवन हांव तुका वेंगून धरतां आनी हांव तुजे थंय संपूर्ण एकवटीत जाता. जेजू, तुजे तावन केदिकच हांवें वेगळो जावंक म्हाका सोडिनाका. आमेन. आमकां सदां तुज्या गोपान जिविताचे कांतू आत्म्याचे पोषण आत्मो आमचो भरताय दैवीक जीवन तुजे का सदां दी आमकां दैवीक जीवन भर आमकां तुजे का सदां दी आमकां दैवीक जीवन भर आमकां. सेम तुका जेजू संतोषान जमल्या स्वागत करून तुका राखो रावल्या. ये वेगी ये तू आमच्या बिडारान दवर आमकां सदां तुज्या गोपान. प्रार्थया. काकुळदारा बापा, सोडवण दितेल्या देण्यान तुवें आमकां दादोशी केल्याय. जशें ह्या जेवणा वरवीं आतां तुजें जिवीत आमचे भितर वाडयताय तशें ह्याच जेवणा वरवीं
सरकार तुझ्या शासनाच्या सुखान दयेन आमकां वांटो दी. हे आमी मागता तुझ्या पुता जेजूचे नांवी. आमी साखेवन म्हजे बसत मागल्ल्या बसत आनी तशेंच सर ह्या ज्याक हांगासर तांणी म्हज्या बसत मागल्ल्या बसत तुमकां समेस्त तांकां हांव देव बरें करूं म्हणटा. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो तुमचे सोवे आसो आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपले आशिर्वाद घालो. बसून याद क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे वडुका सुम्यामी बेता ही तुझी गाता उपकारांसर तुझ्या अर्गाविता वाटे तुझे सोलून मोगान तुझ्या राहू संदेश तुझो गासो आधार मागता. वाटेन तुझे सोलून मोगान तुझ्या राहू संदेश तुझो गासो आधार मागता. मोगान सोवे अक्वामुळे आशीर्वाद Dragom Stiva, Otca i Smaty, Bapu Ciebie, Poteczenie, Pojitra, Tlacie, Nawijamy.